नमस्कार. काल पेड्यान म्हापसा हांगासर कमर खाजन हांगासर एक घरान अप्पालाल बेपारी हेज्या घरान हो एक बीफ आनी मीठ हेजे मांस आनी हाडां स्टोर करतालो. ह्या हेजेर म्हापसा पुलिसांनी कारवाई केल्ली आसा. म्हापसा पुलिसांनी 3 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा ह्या प्रकरणात. अप्पालाल बेपारी आनी मिरासाब बेपारी आनी सैफिदान बेपारी हांकां अरेस्ट केल्ले आसा. म्हापसा पुलीस फ्युचर इन्व्हेस्टिगेशन करतात. 315 किलो घी आसा हे. जे लोकलूय आहा बोडगेश्वराक पांयां पडले अशें केन्ना जावपाय ना जे बंद करा म्हणून तुज्या पांया कडेन जे कितें घडटा तें थंय पांयां पडोन आमी हांगा येयले जाल्यार पळयत जाल्यार थंय आमकां पयलीं डबे मेळ्ळे तुपाचे जे शिजयल्ले गायेचे कातीचे. तेज्या उपरांत मेळ्ळी आमकां हत्यारां. भितर वचत जाल्यार पळयत जाल्यार ते जे शिजयल्ले जे गायेचें मांस आहा पळय ते सुकलेले मांस 3-4 पोटले मेळ्ळ्यो डब्यान भरलेले मेळ्ळे. मागीर मेळ्ळी ती आमकां हत्यारां येदे व्हडले चॉपर एक व्हडलो दांडो मेळ्ळो कळ्ळें न्हू. आनी मागीर जाल्यार भायर येयत जाल्यार पळयत जाल्यार कायला कन्फर्म हांगा इल्लिगल कितें तरी चलता. तेन्ना आमी येवन हांगा रेड मारली पुलिसांक आपोवन. ओनर म्हणटा आपूण तो खंय साबण करपाक घालता म्हणटा भायर बेळगांव. पयलीं बेळगांव घालता मागीर म्हणपाक लागलो सावंतवाडी घालता म्हणपाक लागलो. आनी मांस खंयच्यान घालूं खंय तो पूण हेका जे येता पळय आमच्याच धर्मा भितर आमीच गिळटा हें आनी हें आमच्या धर्माक भाटयता. मांस खंयच्यान हाडटा म्हणटा तो? मायज तो हांगा म्हापशेच्यान घेता म्हणटा तो. शॉप नंबर 8 कितें म्हटलें आनी थंयच्यान घेता म्हणटा तो. स्टुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार.